नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माये मोगाचो येवकार. हांव संजना हंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भाजपाक सत्तेंतल्यान सकयल देंवोवपाक येता ताका करतले मुख्यमंत्री, सांगता विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो. बिट्स पिलानीत मेळे आनीक 22 नवे कोरोना दुयेंत्यांचो आंकडो पावलो 46चेर. कमिशन घेवचे आदी करतलो लोकांची कामां, बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसाचें आश्वासन. मार्च म्हयन्याच्या तापमानान मोडले ह्या नादले सगळे विक्रम. ह्या वर्सा मार्चान सगळ्यांत चड म्हटल्यार 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची जाली नोंद. हेल्मेट नाशिल्ल्यान 30% दुचाकी चालकांक तालाव, कागदपत्रां नाशिल्ल्याचें प्रमाण 20%. पेडणेचो इंडोर स्टेडियम केन्ना जातलो उक्तो? थळाव्या खेळगड्यांक पडला प्रश्न. आता खबरो विस्तारांत. सद्याचे परिस्थितीन आपूण मुख्यमंत्री पदाचे सर्तींत ना, पूण भाजपाक सत्तेंतल्यान सकयल देंवोवपा खातीर कोण येता ताका मुख्यमंत्री करतले, कळंगूटचो आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन सांगले. दुसरे वटेन अपक्ष आनी मोगोपाचो तेंको घेवन सरकार स्थापन केल्ल्या भाजपान गोंयांत थीर सरकार दिवपाचो दावो केला. भाजपान जरी गोंयांत सरकार स्थापन केल्ले आसले तरी लेगीत राजकारणात केन्नाय कितेंय जावं येता आनी भाजपा विरोधात हेर सगळे पक्ष एकठांय येवन सरकार घडोवंक शकता अशें खुबळावपी विधान करून मायकल लोबोन सगळ्याकूच कुवाड्यात उडयला. आम्ही 11 आहा, गोवा फॉवर्ड आहा, आम आदमी पार्टी आहा, आरजी आहा, 15 आहा, 3 जाण इंडिपेंडंटूय आहा, 2 जाण एमजीचे आहा. सो पळोवया आमी खंयच्या डायरेक्शनान हे फुडें वयता ते. आमकां आनी खास करून म्हाका मुख्यमंत्री पदाची आस ना, पूण कोणी येवन आमकां तेंको दिल्यार आमी ताका मुख्यमंत्री करतले अशेंय ताणें हे वेळार म्हटलें. असल्या ह्या सिट्युएशनान आमी काय रेसीन ना चीफ मिनिस्टर जावपाक. सो कोण येता ताका मुख्यमंत्री करप जर अशें कितें केन्ना जायत जाल्यार. भाजपान हे फावट 22त 22+ असो नारो गायिल्लो, मात भाजपाक 20च जागे मेळिल्ल्या कारणान सरकार स्थापन करपा खातीर हेरांकडल्यान तेंको घेवचो पडलो. इतकेंच न्हय जाल्यार भाजपाचे वेंचून आयिल्ले उमेदवार खुद्द मुख्यमंत्री सुद्दां उण्याच कांय मतांच्या मार्जिनान जैतिवंत जाला. ह्या परिस्थितीचो नियाळ घेवन घडये भाजपाक कळून आयला की आपले पाय जमनीरूच दवरूंक जाय, ना जाल्यार लोबो म्हणटा ते प्रमाण सरकार तिगोवंक भाजपाचेर खऱ्यांनीच भिवपाची वेळ येवंक शकता. पार्टीक पयशे आसप ताका अध्यक्षपद दिवप ही पावणी ही केवळ काँग्रेस पार्टी करपाक शकता. ज्या मायकल लोबोन ह्या पार्टीक दगो दिलो, ह्या पार्टीच्या खुस्तार ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या आधाराचेर ह्या सरकारान पयशे गेले आनी ते पयशे मोडपाची ताकद दाखयल्ली आसा म्हणून ताका लिडर ऑफ ऑपोजिशन केल्लो आसा. ही परिस्थिती ही काँग्रेसची आसा आनी ताका लागून आमकां सगळ्यांक येणाऱ्या दिसा भितर आमी सगळ्यांनी टार्गेट करचें पडटलें. आमी फाटल्यान रावून जावचें ना. आमकां सगळ्यांक, कारण आमी आज जिखिल्ले आसात म्हणून आमी अति आत्मविश्वासूय आमी दवरपाची गरज ना. आमकां सगळ्यांक आमचे पांय हे जमनीर दवरचे पडटले. सत्ते खातीर चलिल्ल्या पक्षांतराक लागून हे आदी गोंयचें नांव देशांत बरेंच गाजलां. 10 वर्सांत 12 मुख्यमंत्री, 5 वर्सांत 7 मुख्यमंत्री, 6 म्हयन्यांचे सरकार, 1 वर्साचे सरकार अशी राजकीय अस्थिरतेची परंपरा गोंयांत आसा. देखून लोबोन केल्ले विधान अतिताय दिसपी मात्तूय ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. PWD खात्या वरवीं दर मतदारसंघांत जावपी कामां खातीर 10% कमिशन घेवपाची प्रथा कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी घातल्या. ह्या प्रथेक हांव पाळो दिवचो ना. म्हज्या मतदारसंघांत जावपी कामांच्या प्रकल्पाचेर हांव 10% कमिशन घेवचो ना अशें विधान करीत वेंझीन अप्रत्यक्ष भाजपाच्या फुडाऱ्यांक तोमणो मारला.
अंदूच्या मार्च म्हयन्यांतल्या तापमानान फाटले सगळे विक्रम मोडले. मार्च 1901 पासून 122 वर्सांतलो हो भारतांतलो सगळ्यांत उष्ण मार्च थारला. मार्च 2022 म्हयन्याची सरासरी 33.1 डिग्री सेल्सियस आसा. जाणी 2021 वर्सांतल्या 33.9 डिग्री सेल्सियसाचो फाटलो विक्रम मोडला. दीर्घ काळा मेरेन दुकाळाक लागून वायव्य भारतांत उष्ण हवामान निर्माण जाला अशी माहिती भारतीय हवामान विभागान दिला. मार्च 2010 भारतांतल्या म्हयन्याच्या सरासरी दिसाचें तापमान 33.9 अंश सेल्सियस मेरेन वाडिल्लें. मार्चांत देशांतल्या जायत्या वाठारांनी 40 अंश सेल्सियस परस चड तापमानाची नोंद जाल्या. सुदारीत मोटार वाहन कायद्याची कार्यवाही शुक्रारा सावन सुरू जाल्ल्यान नेम मोडप्यांक चड तालाव फारीक करचो पडटा. हेल्मेट घालूंक ना म्हूण तालाव दिवपाचें प्रमाण 30% आसा. 30% प्रकरणांत ही नेमांक पाळो दिनासप्यांची आसा. ते उपरांत 20% चालकांक कागदपत्रां ना म्हूण तालाव भरचो पडटा. सोरो पिवन वाहन चालोवप, सीट बेल्ट घालप ना, सिग्नल क्रॉस करप हाका लागून तालाव जावपाचें प्रमाण लागीं लागीं सारकें आसा अशें पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाय हांणी सांगलें. मोलेच्या भगवान महावीर अभयारण्यात आनी आडके कडकेच्या वाठारांत वाघ दिसून आयला. देखून मोलेच्या क्षेत्रीय रान अधिकाऱ्यान हे विशीं गांवांतल्या लोकांक कळचें म्हूण सरपंचांक सुचोवणी केल्या. गांवांत आनी रानांत भोंवतना लोकांनी जतनाय घेवची. आपल्या गोरवांक आनी हेर पाळीव जनावरांक रानांत सोडचें न्हय अशें ताणें हे सुचोवणेंत कळीत केलां. वाठारांतल्या लोकांनी सादूर रावचें अशें अधिकाऱ्यान सांगलां. सावळवाडो पेडण्यां खेळा खात्यान राष्ट्रीय सर्ती खातीर उबारिल्लो इंडोर स्टेडियम खेळगड्यांक केन्ना उक्तो जातलो असो प्रश्न थळाव्या नागरिकांक पडला. राष्ट्रीय सर्ती खातीर शारां वांगडाच म्हालांतलो मुखेल स्टेडियम आनी खेळा मळांची दुरुस्ती करपा खातीर खेळा खात्यान एक येवजण आंखिल्ली आनी ते येवजणे अंतर्गत खेळा खात्यान फाटल्या 5 वर्सां आदीं खेळा मंत्री आनी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर हांणी सावळवाडो पेडण्यां आदले जे खेळामळ आसले थंय 37 कोटी रुपया खर्च करून इंडोर स्टेडियम उबारिल्लो. ह्या इंडोर स्टेडियमाची सद्याची स्थिती कशी आसा हाची पळोवणी करपा खातीर आमच्या प्रतिनिधीन थंय भेट दिली तेन्ना थंयच्यो कांय यंत्रणा कळमेल्ल्यान म्हणपाचें दिसून आयलें. 37 कोटी मोडून हो इंडोर स्टेडियम उबारला. तो आयज मेरेन खेळा मोग्यां खातीर आनी खेळगड्यां खातीर उक्तो करूंक ना. कोरोनाच्या काळान ह्या स्टेडियमाचो कोरोना सेंटर म्हणून वापर केल्लो. उपरांत ह्या स्टेडियमा कडेन कोणेच पळयलें ना. सरकारान आनी थळावे आमदार प्रवीण हल्लेकर हांणी हातूंत लक्ष घालून हो स्टेडियम खेळगड्यां खातीर उक्तो करचो अशी मागणी जावंक लागल्या. सध्या पेडणे म्हालांतल्या खेळा मळांचेर आड नदर जाल्या. निदान नव्या सरकारान तरी ह्या खेळा मळांचेर लक्ष घालचें आनी फावो त्यो सुविधा दिवच्यो अशी मागणी जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकर. संवसार पाडव्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर मंत्री निलेश काब्रालान कामाक लागला. आपलो मतदारसंघ नितळ आनी चकचकीत करपाच्या कामाक ताणें नेट धरला. लोक कोयर हाडून रस्त्यार उडयता म्हूण निलेश चाळवलो. सांगून कितले म्हूण सांगचें, आतां सांगचो ना, थेट कारवाय करीत तालाव घालतलो अशी ताकीद ताणें कोयर उडोवप्यांक दिल्या. विधानसभेन मातसो दोळो लागलो जाल्यार म्हाका लोक ट्रोल करतात पूण म्हजें काम तांकां दिसना असोय प्रश्न तांणी लोकांक केलो.
कोयर व्यवस्थापन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांक घेऊन निलेशान कुडचडेच्या रामनगरी वाठारात कोयर एकठांय करपाची मोहीम चालीक लायल्या. कांय दिसा भितर कोयर एकठांय करपी केंद्र चालीक लायतलो अशें निलेशान सांगले. पूण नेम मोडप्यांचेर कडक कारवाय केले शिवाय लोकांक शिस्त लागची ना अशें म्हणीत रस्त्यार कोयर उडोवपी मनशांक 5 ते 10 हजाराचे तालावूच घालचे पडटले अशेंय निलेश म्हणटा. विथ द हेल्प ऑफ पंचायत आमी आतां गार्बेज कलेक्शन सेंटर हांगा करपाक केला. एटलीस्ट लोकांनी थंय उडयता पळय थंय व्हरून हावस टू हावस ते कलेक्ट करपाचो हो प्रोग्राम हांवें सीएमाकूय सांगला करपाक जाय. पूण आतां इमिजिएटली हेका सोल्युशन काडपाक जाय. आतां आमी पळयता की रामनगरी कॉम्प्लेक्स बांदला ते सोकपीट ओवर फ्लोवन सगळें उदक वयता. सो वील हॅव टू फायंड सोल्युशन आनी खंय तरी स्ट्रिक्ट रावंक पडटलें. लोक सेन्सिटीव जायना. आय थिंक पंचायत बॉडी आनी आमी सगळे मेळोन वी हॅव टू फायन पीपल आनी फायन 5-10 हजार फायन मारल्यार लोक सुदारतले ना सुदारचे ना. आज जे आमी ट्रॅफिक वायलेशन म्हणटा पळय हे सगळ्यो गोश्टी आसा वी हॅव टू सेन्सिटायज आसत. आमी म्हणटा भायल्या कंट्रीन बरें आसा. भायल्या कंट्रीन अशे 4 पाट्यांनी 5 पाट्यांनी फायन आसा लोक आतां भिता घालपाक खंय करपाक. सो आय थिंक दॅट सॉर्ट ऑफ अ रूल रेग्युलेशन आमकां घालूंक पडटलें. रस्त्या कुशी उडयल्ल्या कोयरांच्यो राशी पळोवन निलेश तिडकलो. कोयर एकठांय करपाचें केंद्र बेगीनूच चालीक लायतलो अशें आश्वासन निलेशान दिला. पूण दुसरे वटेन हांव सभाघरात झेम्यो काडटा म्हण आपणाक लोकांनी ट्रोल केल्ल्या बद्दल ताणें लोकांचेर फोग काडला. कित्याक जे पर्यंत स्वता कितें आतां केअर हँग एटिट्यूड जाल्लो आसा. गोवोरमेंट पळयतलें आमचें काम हें फक्त बोटां दाखोवपाक गोवोरमेंटाक. हांवें पळयलां काल पयर हांव एसेंब्लीन मातशें हांवूय ह्युमन बींग मातशी न्हीद लागली म्हाका तेजेर म्हाजो ट्रोल कितलो जालो. सो ह्यो गोश्टी हे करपाक सगळ्यांक सोंपता पूण हें कोण करपाक सोदना. सो म्हाका दिसता सिटिजन्स ऑफ दीस एरिया ऑल्सो शूड बी व्हेरी कॉन्शियस आनी लोकांक जे उडयता पळय तांकां धरपाक जाय. हांवें नॉर्मली करता. सो वील फायन अ परमनंट मेकॅनिझम. हे जे गोश्ट आज तुमी पळयल्ले आसा रस्त्यार हे आख्या एरिया भितर हे गोश्टी म्हाका दिसता बंद करूंक पडटल्यो आनी वील वर्क इन दोज डायरेक्शन्स टू गेट इट डन. एक्शन इमिजिएटली हांव सोमाराक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हांव पंचायतीक हांव सांगलां बॉडीक सांगलां तांकां घेवन ते इन्स्पेक्शन करून दे हॅव टू फायंड अ परमनंट सोल्युशन त्या प्रॉब्लमाक. संवसार पाडव्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर मंत्री महोदय निलेश काब्रालान आपल्या मतदारसंघात कामांक सुरवात केली खरी. मात ह्या शुभ मुहूर्ताचेर सुरू केल्लें काम मुहूर्ता मेरेनूच ना दवरता कुडचड्याचो आमदार म्हण निलेशान अशी लोकसेवा सदांच करची अशी अपेक्षा मतदारसंघाच्या लोकांनी व्यक्त केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोरोनाचो नवो एक्सी व्हेरियंट हो ओमायक्रॉनाच्या BA.2 सब व्हेरियंटा परस 10% चड संक्रमण श्रम आनी घातक आशिल्ल्याचे जागतीक भलायकी संघटनेन म्हणलां. एक्सी रिकॉम्बिनंट हो व्हेरियंट सगळ्यांत पयलीं युक्रेन मेळ्ळो. शेनवारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. मात शुक्रारच्यान दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडत आसा. शेनवारा 14 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाली. शेनवारा 1155 चांचण्या उपरांत 14 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार एकूय दुयेंती बरो जावंक ना. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.42% आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,321 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,441 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 48 सक्रिय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,220 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले. रिव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकारान गोंय वैजकी हॉस्पिटलाक भेट दिली. गोंय वैजकी हॉस्पिटलाचे फाटले वटेन कोयराचे ढीग सांचून रावल्यात. हे विशीं ताणें अधिकाऱ्यांक जाप विचारली. तशेंच हो कोयर बेगिनांतल्या बेगीन काडपाची सुचोवणी ताणें अधिकाऱ्यांक केली. गोंय वैजकी महाविद्यालयांतले स्थिती विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन उलोवप करतलो अशें विरेश बोरकारान ह्या वेळार सांगलें. आमदार विरेश बोरकारान अचकीत जीएमसीक भेट दिल्ल्यान नर्स तशेंच हेर कर्मचारी आबूज जाले. कितें चल्लां तें कोणाकूच कळना. विरेश बोरकार हो नवो आमदार हाची घडये तांकां कल्पना नासूये. सांत आंद्रे मतदारसंघातली आडखून पडिल्ली कामां पुराय करपाचेर भर दितलो अशें ह्या वेळार विरेशान सांगलें. बजेटान बजेट एलोकेट करता तो हेल्थ सेक्टराक करता आनी हेल्थ सेक्टर
व्हेरी इम्पॉर्टंट. जिवन आनी मरणाचो प्रश्न आसता हेल्थ सेक्टरान. सो हेल्थ सेक्टर आमी सांबाळून घेवपाक जाय आनी सगळ्यांक कॉपरेटीव वेन आमी फुडें व्हरपाक जाय. तितून खूब जाणांच्यो चुकी जातल्यो त्योय चुकी करेक्ट करपाक जाय. आनी हांव तेकाच लागून विजीट करता. हांव कोणाक असो वायट दिशेन पळोवपाक मात जे चुकी जाता त्यो करेक्ट जावपाक जाय आनी त्यो फुडाराक चुकी जावपाक जायना. ह्या कारणाक लागून आमी हांगा विजीट दिल्ली आसा आनी ह्यो विजीट अश्यो चालूच उरतल्यो. आनी ट्रॅक दवरितलो हांव. फाल्यां हेल्थ मिनिस्टरूय कोणूय आसूं, हेल्थ मिनिस्टराक बसून कॉपरेट करून हांगा ट्रॅक दवरितलो की हे सिस्टमॅटीक जावपाक जाय म्हणून. जावं सीएम बसून फाल्यां विजीट दिवंक जाय नाल्यार सीएमाक बसून विजीट दिवन तांकां दाखोवंक जाता. हांव जे हांगा सारकें ना कंडिशन, जी पॅथेटीक कंडिशन सारकी ना ती रिपोर्ट करतलो आनी सीएमाच्याय नदरेन हाडून दितलो जावं गव्हर्नराच्याय नदरेन हाडून दितलो. ते करून फाल्यां तेवूय लक्ष घालूंक शकतले की जीएमसी जी मेजर सगळ्या आख्या गोंयांची सामकी इम्पॉर्टंट हॉस्पिटल आसा थंय येवन लक्ष दिवंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आशुळकर. देऊळवाडा पालये वाठारांत कम्युनिटी सभाघराचे शेनवारा संवसार पाडव्याच्या मुहूर्ताचेर उक्तावण जाले. थळावो आमदार जी दारोलकाराचे हस्तुकी ह्या सभाघराचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार पालये ग्रामपंचायत मंडळ, दत्तात्रय देवळाचे पदाधिकारी आनी थळावे नागरीक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. आपूण आमदार म्हूण मिरवपाक येवंक ना, ह्या मतदारसंघाची उदरगत करपाची आसा अशें जितान ह्या वेळार सांगले. काल एक बरो टॉपमोस्ट पीडब्ल्यूडीचो ऑफिसर माझ्या ऑफिसात येयलो आणि त्यांनी म्हाका इतलेंच सांगलें की लास्ट 2 वर्सांक झिरो म्हटल्यार झिरो कामां जाल्लीं आहात आनी फंड्स म्हणटात ते कांयच युटिलायज जावंक ना. म्हणून म्हाका तेचेर कळ्ळें की डेव्हलपमेंट म्हणटात ते 2-3 वर्सां सारके कंप्लिटली झिरो जाल्ले आहा. फक्त इनॉग्रेशन नाल फोडप चालू आसलेले. सो हे एफर्ट जावचे ना. हांव हांगासर आमदारकी मिरोवपाक येवंक ना, कामां करपाक येयलात आनी पंचायतीकूय सांगतात म्हाजे कार्यकर्ते आसूं जर ऑपोजिशन जे आयज म्हाज्या विरोधात वावरले आसूं हांगासर भेदभाव काय जावचो ना. देशाच्या साबार भागांनी काल शेनवारा चंद्र दर्शन जाले. दिल्लीचे जामा मशिदीचे इमाम अहमद बुकारी तशेंच लखनौ ईदगाहचे इमाम मौलाना खालीद फिरंगी हांणी हे विशींचो घोशणा करून आयतारा रमजानाचो पयलो उपास अर्थात रोजा दवरतले अशें स्पश्ट केलां. रमजानाची सुरवात चंद्र दर्शनान जाला. ह्या म्हयन्यांत उपास दवरप इस्लामाच्या मुखेल कर्तव्यां मदलें एक. ताका लागून संवसारांतले मुस्लीम भाव ह्या काळांत म्हयनोभर रोजा पाळटात. सांकवाळच्या बिट्स पिलांनी संस्थेंतल्या आनीक 22 विद्यार्थ्यांक कोरोनाची लागण जाल्या. सगळ्यांची भलायकी बरी आसा. हाचे पयलीं संस्थेंतल्या 30 विद्यार्थ्यांक कोरोनाची लागण जाल्ली. संपर्कांत आयिल्ले हेर विद्यार्थ्यांची कोवीड चांचणी करपाचें काम सुरू आसा. 2 दिसां भितर आनीक 22 विद्यार्थ्यांक कोवीड जाल्ल्यान आनीकूय केशी वाडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर ऑनलायन वर्ग सुरू करपाचो निर्णय बिट्स पिलांनी संस्थेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यान दिली. साखळीच्या रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी संवसार पाडव्याच्या मुहूर्तार लोकां कडेन संवाद साधलो. लोकांची गाराणी आनी प्रश्न आयकून घेतले. ते जाता तितले बेगीन सुटावे करपाचे उत्तरूय ताणें दिलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयांक सगळे सहकार्य दिवपाचें उत्तर दिलां. मुळावे तशेंच विंगड येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान व्हड सहकार्य दिलां. ताका लागून येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान दरेका घरांत समृद्धी आनी दरेका गांवांत विकासाची गुडी उबारपाची आमची मोख आसा आनी ती मोख आमी साध्य करतले हाची खात्री आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें. फोंडें पुलिसांनी माशेल बस स्टँडाचेर सूरज उर्फ राम प्रताप सहा मूळ बिहारांतलो सद्या कुमार जुवे वाठारांत रावतालो.
हाका 1,30,000च्या गुळे वखदा सयत अटक केलो. पोलिसांक गुळे वखदा विकपाच्या प्रकरणाची म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळी उपरांत ताका धरपाची रचणूक केली. पोलीस निरीक्षक विजय कुमार चोडणकर हांच्या नेतृत्वा खाला उपनिरीक्षक साजीद पिल्ले, हेड कॉन्स्टेबल वंदेश सतरकार, कॉन्स्टेबल अमय गोसावी, मयूर देसाय आनी हेर वांगड्या सयत कारवाय केली. सूरज उर्फ राम प्रताप साहा कडल्यान 1,300 ग्रामांची गुळे वखदा सापडल्या. पेट्रोल आनी डिझेलाच्या दरांत दरेकी 80 पैशांनी वाड जाल्ल्यान इंधन दरवाड सुरूच आसा. आतां मेरेन 13 दिसांत 11 खेपे इंधन दरवाड जावन 7.20 रुपयांची दरवाड जाल्या. नव्या दरा प्रमाण पेट्रोल 80 पैशांनी जाल्यार डिझल 85 पैशांनी म्हारग जाले. अमेरिकेंत एका अणवळखी मनशान केल्ले फारफेटाचे घडणुकेंत मरण पाविल्ल्या चांदराच्या जॉन डायसाचेर शेनवारा निमणे संस्कार जाले. जॉनाची कूड अमेरिकेच्यान गोंयांत हाडपा खातीर गोंय सरकार तशेंच NRI कमिशनाचे यत्न चालू आशिल्ले. निमाणे कडेन सरकाराच्या यत्नाक यश आयले. टेक्सास राज्यांतल्या ह्युस्टन शारांत एका गॅस स्टेशनाचेर काम करतना चोरयेच्या उद्देशान आयिल्ल्या एका मनशान गुळी मारून जॉनाची हत्या केल्ली. शेनवारा सकाळी जॉनाची कूड गोंयां पावली. उपरांत सांजे 4 वरांचेर ताच्या कुडीचेर निमणे संस्कार केले. ताळगाव दुर्गावाडी विठ्ठल देवस्थानाची पारंपारीक धुळवट आज व्हडा उमेदीन जाली. ह्या देवस्थानाच्या कुशीक देव दामोदराचे वास्तव्य आसा. जांबावलीच्या देव दामोदराचे हे दुसरे स्वरूप अशें ताळगांवचे लोक मानतात. ह्या धुळवटी बद्दल सांगता आमचो रिपोर्टर गौरीश परब आमोणकर. तालिगांव दुर्गावाडी पणजी गोवा हांगासर आयज धुळवट व्हडा उमेदीन हांगा दुर्गावाडीचे लोक मनयतात. आयज गुढीपाडव्याचो दीस आसा आनी आयच्या दिसा हांगासर दुर्गावाडी धुळवट आनी गुलालोत्सव जाता. ही जी धुळवट आसा ती देव दामोदराची धुळवट. हांगासर लोक व्हडा संख्येन येवन हांगासर ही धुळवट मनयतात. आतां तुमी म्हणटले दामोदराची धुळवट ही जामावले जाता. सो हांगासर दामोदराचे आनी जामावलेच्या दामोदराचे कितें कनेक्शन, कितें संबंध, तर हेजो खूब घनिश्ट संबंध आसा. कांय वर्सां पुर्वी जामावलेचो देव दामोदर ह्या स्थानाचेर येयल्लो अशें लोक मानता आनी तेन्नाच्यान हांगासर दामोदराचे निवास जाले. आनी तेन्नाच्यान जेन्ना जामावलेचो गुलालोत्सव, जेन्ना जामावले शिशिरोत्सव जाता तेन्ना हांगाचे थळावे लोक जामावले वचून थंयचो गुलाल घेवन येता आनी हांगाच्या गुलालान मिक्स करून सलग गुढीपाडव्याच्या 5 दीस पयलीं हांगासर शिगमोत्सव चलता. शिगमोत्सव हांगा 5 दीस चलता तेन्ना डेली रातच्या टायमार हांगासर सुवारी वादन जाता. गुढीपाडव्याच्या 5 दीस पयलीं डेली रातची हांगासर सुवारी वादनान शिगमोत्सव सुरू करता आनी गुढीपाडव्याच्या 2 दीस आदीं रातची हांगासर मराठी नाटकां जाता. इतिहासीक, सामाजीक, पौराणीक अशी मराठी भाशेंतल्यान लोक हांगा नाटकां करतात. सो सलग असो 5 दीस गुढीपाडव्याच्या दिसा जो शिगमोत्सव दुर्गावाडीत चलता तेच्या उपरांत जेन्ना गुढीपाडवो येता म्हणजे आयच्या दिसा हांगासर सुवारी वादनाची जी सांगता जाता आनी लोक हांगासर गाराणें घालून धुळवटीक सुरवात करता. ज्यावेळी बाटाबाटी सुरू जाली आमच्या जाणट्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे आणि आम्ही आज तुमकां सांगता
जेन्ना तिंकां धुळवट करूंक दिले ना, शिगमो उत्सव करपाक दिलो ना, तेन्ना 4 लोकांनी फुटले गांवचे आनी तिणी नांव धारण केली, जिंची नांव आशिल्ली रामगांव चंद्रगांव. महादेव आनी कृष्णा, ह्या महादेवान आनी कृष्णान नांव बदललें. एकल्याक धरलो मिंगेल आनी एकलो धरलो किस्तौद. हे 4य योग जाले आनी ह्या गांवान येयले आनी तिणी सांगलें आमी हो उत्सव तुमच्याच प्रमाणे तुमच्याच विशयान करता. तुम्ही सांगता क्रिस्तांव जाय, आमी कन्वर्ट जाले आनी क्रिस्तांव करता. पूण व्याख्या ही आसा, जेन्ना तिणी गांव सोडलो तेन्ना जामावलेसून एक मल येवन थंयसून हांगा पडलें, इतल्या पयस इतल्या डिस्टन्सान पडलें. म्हणून हांगाच ताका रावपाची इच्छा जाली. म्हणून त्या लोकांनी थंयचे कांय मुर्तीचे हें आशिल्लें जी पुर्तुगेजान फोडलेले तेवशे हाडले आनी हांगा स्थापन हांगाच फाटीं आमचें घर आसा थंय दवरले. आनी हो उत्सव आतां करपाक लागून आमी सुरवात केली आनी अशे रितीन आमी करत गेले, आमची परंपरा चालू जाली. आयचे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.